म्हापशा पुलीस स्टेशना मुखार आशिल्ल्यो अपघात जाल्ल्यो स्क्रॅप गाडयो ताबडतोब काडल्यो। 3 जुलयाक म्हापशा हांगा उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयांत आयोजीत जनता दरबारात म्हापशेचे नागरीक परेश पालेकर हांणी हे विशीं कागाळ केल्ली। उपरांत एसडीपीओ जीवबा दळवी यांच्यानी पुलीस अधिकाऱ्यांबरोबर म्हापशा पुलीस स्टेशना फुडल्यान आशिल्ल्या गाडयांची पळोवणी केली। तेन्ना 6 चारचाकी, 1 रिक्षो आनी 2 दुचाकी स्क्रॅप आशिल्ल्याचे कळना बरोबर तांणी ताबडतोब क्रेनीच्या मजतीन ही हटाव मोहीम चालू केली। आमी त्यो व्हेकल आमच्या तकलेन आशिल्ल्यो, पूण आतां जेन्ना कागाळ येयली तेन्ना आमी व्हेरीफाय केल्या उपरांत कळ्ळें की त्यो व्हेकल्स आसा पळय एक्सिडेंट व्हेकल आनी खूब म्हयने जाले ते रोड वर्दी कंडिशन आशिल्ल्यो। सो खऱ्यांनी ती पार्क केल्या उपरांत लोकांक पब्लिकांक जनतेक ती पार्क करपाक दुसरी गाडी मेळना आसली। सो नाव आमी थंयच्यो त्यो व्हेकल काडल्यो आनी जनतेच्या लोकां खातीर पब्लीक खातीर पार्क करपाक सुविधा जावपा खातीर त्यो गाडयो काडून आमी हांगा ज्यो स्क्रॅप अश्यो गाडयो आशिल्ल्यो त्यो आमी भितर लायल्यो। आमी तेजी आतां रितसर कारवाई करतले की ते ओनर्स आसा ताका नोटीसी धाडटल्यो आनी सपोज नोटीस ताका नाका ऑर कोणी टर्न जायना जाल्यार आमी ते स्क्रॅप प्रोसिजर चालू करतले। 10 गाडयो काडल्यो आमी आनीक चड नाशिल्ल्यो 7-8 गाडयो आशिल्ल्यो त्यो आनी मोटरसायकल 2-3 आसा। अरावंड 10 व्हेकल्स काडल्यो आनी वी हॅव पार्क इट प्रॉपर्ली। इट वील बी सेफ ऑल्सो दॅट नोबडी वील टेक दीस व्हेकल आउट ऑन स्पेअर पार्ट काडपाना कोण टायर काडपा। इट वील बी सेफ इनसायड प्लस लोकांक त्यो सुवात लोकांक पार्किंग करपाक मेळटल्यो। सो वन वे पब्लिकांनी एक बरो पॉयंट हाडलो, ताज्या वयल्यान ह्यो सगल्यो व्हेकल आहा त्यो निवळ जाल्यो।